क्रिस्ताची शादी तुमकां कालवारी पयणार 40 लिसांवा ह्या नियाळच्या शिंकळेक म्हजो एक गांस कुडसूंक हांव आशेतां. अब्राहाम बावार्थाचो बापय. इस्रायलाची चरित्रां ताचे तावन आरंभ जाता. तो बरो मनीस. ताणें सगळें बरेंच केलें. देवाक तो कालतो जालो. ताचे सगळे सोडून यावन सांगिल्ले प्रमाणे तो गेलो. ताच्या पुतण्या लोटा तावन ताणें विंगड जायचे पडटना बऱ्यांतलो बरो प्रदेश ताणें लोटाक सोडून दिलो. आनी निमाणें ताच्या उतर प्रायर जल्मल्ल्या पुताकच देवाच्या कुशेकाल भली भेटोवंक तो भायर सरलो. तरी खंयगी एक कडेन तो चुकलो. वय अब्राहाम चुकलो. तो पक्षपाती जालो. ताच्या उतर प्राये पर्यंत ताका संतान जायनातल्या वेळार ताच्या बायलेच्या साकरणी हागरा मुखांत्र ताका इस्मायल जल्मलो. पूण थोड्या काळा उपरांत ताच्याच पत्नी सारातय ताका इजाक जल्मताना तिच्या शिकोवणे काल त्या दोगां पुतां मदें ताणें पक्षपात केलो आनी ताच्या उपपत्नी हागराक आनी तिच्या पुता इस्मायलाक अब्राहामाच्या मौन संमते काल सारान घरा भायर घाली. हो पक्षपाताचो स्वभाव अब्राहामातून जोडल्या ताच्या पुतान इसाकानी मुंदरिलो. ताकाय दोग पूत असले, एसाव आनी जाकोब. जाकोबाच्या की ताणें एसावाचो चड मोग केलो, पूण ताच्या पत्नी रेबेकान जाकोबाचो चड मोग केलो. ह्या तांच्या वद्दू वरांटा मदें ती दोगांय तांच्या पक्षपाती स्वभावाद्वारी तांच्या सगळ्या जिवितांत कुड्डी जाली. आनी उतर प्रायर इजाक मीस जावन दोळे उगडावन कुड्डो जालो. पूण आवयच्या हिकमत्याद्वारी एसावाक मेळ्ळें जाय जाल्लें बेसांव जाकोबाक मेळ्ळें आनी बाबाव विंगड जाले. अशें विंगड जावन धांवल्लो जाकोब ताच्या बापय आनी आज्यावरणी व्हड पक्षपाती जालो. ताच्या दोगां पत्नी लेया आनी राखेला पैकी ताणें राखेलाचो चड मोग केलो आनी लेयाचो तिरस्कार केलो. ताच्या 12 जाणां पुतां पैकी ताणें जुजेचो चड मोग केलो आनी अशें जुजेचे बाबाऊ ताचे विरोध मोसरान पेटोवन भावानींच जुजेक परक्यांक विकूंक तो कारण जालो. हे तेगी जण पक्षपात करून अन्यायाक कारण जाल्यारी आड गिटार नीट बरोवच्या देवान तांच्यो सुखी बऱ्यान बदलिलो. पूण इस्मायल आनी इजाक, एसाव आनी जाकोब तशेंच जाकोबाचे सर्व 12 जाण पूत सांगाता आसले तर कितलें बरें आसतें न्ही गे. सगळें बरेंच आसतें म्हूण सांगूंक जायना, तरी हें पक्षपाती धोरण ह्या सकड अतर्वणाक कारण जातें ना न्ही गे. हांव आनी तूं आज कितें करना साव? आमी पक्षपाताची इश्टागात केल्या गी. एक आवय जावन, एक बापय जावन, शिक्षक वा शिक्षकी जावन वा एका जबाबदाराच्या स्थानार आसून हांवूय पक्षपात करता गी. सहज जावन थोडीं जाणां आमकां चड आवडटात. तांकां इल्लें चडच बरें करया म्हूण भोगता. तशें म्हणून आमची जबाबदारी विसरल्यार मुखल्या दुरंताक आमीच कारण जातल्या. तर ही पक्षपाताची इश्टागात आमकां जाय गी.